सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाच्या मुलीदान बरी भलायकी मागून भेटयला टोनी डायस. तशेंच हाच्या दिसाक आपल्याचे जोम समृमता टॅरसन डायस आनी रुजारियो फेर्नांडीस हांचे पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, फाटल्या 9 दिसांनी आमी मारयेच्या काळजाच्या एक गुणाचेर नियाळ केला. देखीक आपणायतलें काळीज, भावनांनी ओतलेलें काळीज, आप देणेचें काळीज, दिरादीक काळीज आनी आदी आनी आयज हे पोरबे सुमुयार आमी विशो घेतला तो म्हणल्यार आंकवार मुरेच्या देवाक मानवतलें काळीज आपणावया. जशें एका मनशाचें काळीज तसो तो मनीस एका मनशाच्या काळजाक पळोवन तो कसलो म्हूण तें आमी पारखूंक जाता. आंकवार मारेन आपलें काळीज देवाक मानवतेलें केलें आनी हेच खातीर देवाच्या पुताची आवय जावंक बाग तिका फावो जालें. म्हजें आनी तुजें काळीज कसलें काय ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता आसतना रुजाय सायबिणीचे मोजोतीन देवाक मानवतेलें काळीज आमी आपणावंक आमकां कृपा मागुया. मोगळ बाबडीनो, ही आयकोली कल्पना आमच्या मनात धरून मारे भाशेन देवाक मानवतलें काळीज आमी आपणावंक आमी देवा लागीं विनंती करुया. सावार पावटी देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत जावंक ना म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीचाराया सर्वोद्वेदा देवा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिपासता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता देवा स्वर्गी आणि शक्ती ताच्या इष्टा संसारी सौम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शेली तू संसाराची Sorgiani Shanti Tajaista Sosari Kitat Povitat Mya Sagati Deva Papache Muimen Jesu Christa Eklos tu Povin Eklos tu Ispor Eklos tu Pormespor Muipa Deva Sorgiani Shanti Tajaisa Samsari प्रार्थुया दुजा साहेबिणीचे मजतीन देवा लागीं कितें मागूंक सोदता तें माग उदी करून देवाक मानवतलीं आमचें जिवीत जावंक हें देणें मागुया सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या ताच्या कोश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनः जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घालून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमी जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना इसायस प्रवादाच्या पुस्तकां वेले वाचप सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची कुल नावातके जातले आनी सगळ्या लोकांमध्ये तांची सोसोत सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली सोसोत अशें तांकां पळयतात तितली मान्या खोरतली हांव सर्वेस्परा सोवे कुशालकायेन मुरकोडटा आनी मोसो ओत्मो मोच्या देवा सोवे संतोसान बोल्ला फुलांच्या झेल्यान निटयलोल्या एका नवऱ्या पोरी आनी भांगारान शिंगायलोले एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली तारणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्या म्हाका गुटलायली सोशी सोमीन साडून उत्पन्न करता आनी बागेंत बियान किल्लून वयर सोदतात तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नोतरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सोरोशी करतलो देवाचे उतर हे आमचो सभाब सर्वेस्परा सोवे मुरकोटा कालीस मोचे सगळी म्हणया सर्वेस्परा सोवे मुरकोटा कालीस मोचे सर्वेस्परा सोवे मुरकोटा कालीस मोचे
म्हज्या देवा सोवे बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची नांव हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिल्ली म्हूण हांव संतोसता. सोबाब सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा कालीस म्हजें. बलिश्टांचे दोनू मोडले, पूण असोक्तांचे बोल वाडले. पोटभर जेवताली ती दिसवड्डो सोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरताली ती आनीक वावराक वचनांत. वांजडी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. सोबाब सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा कालीस म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, कोंडांत देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्परा दुर्बलकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेंवतिता आनी वयर उबारता. सोबाब सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा कालीस म्हजें. गरीबांक तो दुलिंतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. सोबाब सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा कालीस म्हजें. बागीवोन पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, जे कोण देवाचो मोग करतात आनी आपले येवजणे पोरमोणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यांत तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरतात हें आमी जाणो. कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यांत तांणी आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो सोबार बाबा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यांत. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यांत तांकां ताणें आपोवणे केलात. आपयल्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशेंच मोहिमेवंत केल्यांत. देवाचें उतोरें. देवाचें उडकार. उद्गाराक उबी रावया. उद्गाराक गायन गावया. B10 आमी 7वो श्लोक गायतले. Soy salvespora, soy salvespora, soy salvespora, soy salvespora, soy salvespora, soy salvespora. Devace utorai kodati. Gushi paldati tisugagi soy salvespora, soy salvespora, soy salvespora, soy salvespora, soy salvespora, soy salvespora. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यात नाजारेत नांवाच्या गालेल्या शारांत
देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बोलोली, सर्वेस्पो तुजे सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नोमान कसलें जाय ती चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गुरबेस जातोली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोरेण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तायेन जल्मतल्या त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोर समोवला आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचेर सोंसिल्लो कट सोडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने स्टानो 2012 ह्या वर्साक ऑलिंपिक्स गेम्स जाल्यो आनी ह्या गेम्स जाले तेन्ना थंयसर जायत्यो वस्तू घडल्यो. अशें एक युरोपियन रनर आसलें, जोझेफ डेफर म्हणलोलें. तें 5000 किलोमिटर हातूंत ताणें भाग घेतलो आनी हे धांवणेंत तें पयलें आयलें. जेन्ना तें पयलें आयलें ताका गोल्ड मॅडल फावो जाली. तेन्ना ती रेस काबार जालें म्हूण ताका पयलें आयलें गोमलें. तेन्ना तें कॅमेरा लागीं गेलें. कॅमेराज घाललेले आसा जायते आनी कॅमेरा लागीं वचून आपल्याच्या जसींत आसलोली एक रुजाय सायबिणीचें पिक्चर तेणें काडलें आनी तें कॅमेराक दाखयलें आनी तें पिक्चर काडलें आनी आपल्या दोळ्या मुखार रावन ती मागण्यांत गेलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आंकवार मारे उदेशी ह्या भुरग्यान आपल्या सवें कितें घडलें तिच्या ह्या मागण्या वरवीं वा तिच्या दर्शना वरवीं आपल्याक कितें फावो जालें तें अणभवून ताणी सगल्या संवसाराक तिणें दाखोळ केलें. हें सगलें जें देणें म्हाका मेवलें तें आंकवार मारे उदेशी रुजाय सायबिणी उदेशी हें म्हाका फावो जालें. आनी हेच नदरेन आयज आमी सगळीं परब समरोबूंक हांगासर आयलोलीं आसा. आंकवार मारे उदेशी रुजाय सायबिणी उदेशी आमच्या जिवितांत जायतीं देणी आमकां फावो जाल्यान, जायतें बरेंपण आमकां मेवल्यान आनी तिजो उपकार आमी आठवूंक तिका दिनवासूंक आनी तिचे भाशेन आमचें जिवीत आमी जिवूंक तिजो आदार मागूंक हांगासर जमलेलीं आसा. तेन्ना ह्या परबे सुमयार आमी ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता. आंकवार मारये भाशेन देवाक मानवतलें काळीज आपणावया आनी हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमकां सोंपेपणान वा सादेपणान समजूंक जाता. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकान जेजू एक वपार सांगता, एक घडणी सांगता, वपार सांगता, ते वपारीचेर आमी लक्ष घातलें जाल्यार दोगां मनशांची खबर सांगता जेजू. एक 2 वसुदार आनी एक फारिजियो देव मंदिरांत मागणे करूंक गेले. फारिजियो मुखार उबो रावन तो देवाक वाखाणटालो, दिनवासतालो
आनी एकामेकाक कंपेर करून आपूण बरो मनीस, आपूण धर्मदान दिता, हांव जें देवाक करूंक जाय आसलें तें सगलें कोत्ता, हांव चोर न्हय, हांव नागोरणो न्हय, हांव फोटकिरो न्हय, सगलें बरें कोत्ता, हे भाशेन देवाक दिनवासता. जाल्यार तो 2 वसुदार फाटल्यान उबो रावन तकली पासून वयर काडिनासतना आपल्या हड्डे धरून देवा लागीं बोगसणें मागता. पूण कोण मानवतलो जावन वेता? फारिजीव न्हय, पूण 2 वसुदार तो देवाक मानवतलो जावन वेता. आयज असलींच आमी देवाक मानवतलीं मनशां जावंक आयचो विशय आमकां हुस्कायता. आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या कोन्या वरवीं आमी जाय तें बरें करूंक आनी देवाचे नदरेन आमी ताका मानवता. तसलीं मनशां जावंक आमकां हो विशय हुस्कायता. असलें काळीज, देवाक मानवतलें काळीज आमी आपणावंक आमकां उलो कोत्ता. फाटीं नोव्हेंबराचेर 8वेर पद्मश्री अवॉर्ड जालो आनी थंयसर एके ट्रायबल वुमन हिका एक अवॉर्ड दिलो. 74 वर्सांची ती तुलसी गौडा, हिका एक अवॉर्ड फावो केल्लो, कर्नाटकाची ती 4th सिविलियन हायेस्ट अवॉर्ड तो. आनी जेन्ना ताका अवॉर्ड ती घेवंक गेली, ती बिस्ट्या पांयांनी सादें आपल्याचें ट्रायबल आंगाचें घालून ती घेवंक गेली. आनी हे सगलें तिचें हें सादेंपण पळोवन जायत्या जाणांक अजाप कशें दिसलें. येदो व्हडलो अवॉर्ड घेवन येता सादी मनीस बिस्ट्या पांयांनी आनी सदांचें आंगाचें म्हणचे तांचे ट्रायबल ड्रेस आसा तसलें घालून येदो व्हडलो प्रेस्टिजियस अवॉर्ड घेवंक येता. मुगाळ भावा भयणींनो, हे वस्तूरेन कितें केल्लें? 2 वर्सांचें आसतना ताचो बापूय मोत्ता आनी ती रानांत जे येता ट्रायबल्स थंयसर हो वावर करूंक आपल्याच्या आवय बरोबर झाडां आसा ती झाडांचो वावर करूंक लागता. आनी सांगता ते भाशेन तांची गरीबसाण, हे गरिबेक लागून आवयच्या बरोबर ती आवय वावर करताली, तिचे बरोबर ह्या रानांनी जावं ती सांगात कोत्ता. देखून तिका शिकोवप मेळ्ळो ना, तिका बरोवंक येना, न्हू म्हण वाचूंक येना. शिकोवप नासतना 11 वर्साची वा 12 वर्साची पिराय तिका लोक लग्न कोत्तात. त्या उपरांत जो गोरकार रोखडोच मरता. पूण आख्खें जिवीतभर सुमार ती 60 वर्सां रानांत झाडां लायता. सुमार 30,000 वयर झाडां लायता आनी तांचो कुयदाद घेता. आनी हो ताचो बरो वावर पळोवन हे ताका हो एवॉर्ड हायस्ट सिविलियन 4th हायस्ट सिविलियन एवॉर्ड प्रेस्टिजियस प्रायज हो तिका मेवता. पद्मश्री तिका फावो जाता. मुखार भावा भयणींनो, हे भाशेन जायतीं मनशां आसात आमचे भितरलीं, जायतो बरो वावर करता, घोडी एवॉर्ड मेवना, एवॉर्ड फकत देव दिता. पूण आमकां ही सगलीं कितें शिकयता? आमी मानवतलीं मनशां जावं आमच्या जिविताच्या कोन्या वरवीं, आमच्या उतरा वरवीं आमी मानवतलीं मनशांक मानवतलीं आनी देवाक मानवतलीं मनशां जावंक आमकां हुस्कायता. कोण झगडी वाद विवाद कोत्ता तो मनीस मानवना, पूण शांतीकायेन, ल्हानविकायेन, बरेपणान ह्या संवसारांत समाजांत जियेता तो मनीस देवाक मानवता. देखून हे नदरेन आयची वाचपां आमी पळोवया. आयच्या वाचपांनी आमी हेंच पळयता. एक आंकवारीक वाखाणलेली आमी पळयता पयल्या वाचपान. आनी तशें शुभ वर्तमानान गाब्रियल देवदूत आंकवा मरी सोशी येता आनी नमान कृपेन बोललोली म्हणटा. देवाची कृपा तुका फावो जाल्या, कित्याक देवाक मानवतलें जिवीत ती जियेली. देखून येदें व्हडलें देणें तिका फावो जालें. देवाच्या पुताचें हें देणें तिच्या कुसव्यान रचून येवपाचें हें देणें तिका फावो जालें. कित्याक देवाक मानवतलें जिवीत, बरें जिवीत ती जियेली. देखून आयची वाचपां तिची तोखणाय कोत्ता, तिचें बरेंपण वयर काडटा. आनी तिचीं बरेंपणां वयर काडटा आसतना आमच्या जिवितान आमी ही सगलीं आपणावंक आनी आमी आमच्या जिवितान असल्यो बऱ्यो कोन्यो करूंक देवा मुखार आमी मानवतलीं मनशां जावंक आमकां हुस्कायता. तर मोगाळ भाव भयणींनो,
हें देवाचें उतर आनी मारेचें जिवीत आमच्या जिवितान आमी पाळटा आसतना व आपणावंक आमी कितें करुया. पयले सुवातेर देवाक मानवतलीं आमी जातलीं जाल्यार आमी ओग्यापणान आनी ल्हानविकायेन आमचो वावर करुया. ह्या दिसांनी आमी पळयता आमच्या गोंयांत इलेक्शनाची तयारी जाता आनी ह्या इलेक्शनाचे तयारीन केद्दी केद्दी व्हडलीं होर्डिंग्स घातलोलीं, पोस्टर घातलोले आमी पळयता. लोक एकठांय जावन थोडे एकठांय जावन कार्यक्रम करतात आनी ह्या कार्यक्रमांत कितें करतात, सगळीं तोखणाय करतात. हांव हें करतलो, तें करतलो, अशें करतलो, तशें करतलो. आनी आमी जाणा मागीर शेवट कितें जाता तो. जो बरो वावर करता तो व्हडले दाखोवन आमी करूंक फावना, पूण दुसऱ्यांनी तो वाखाणूंक जायो. आपल्याच्याच तोंडांतल्यान तीं उतरां उलयलीं जाल्यार तीं पलकी जावंक शकतात आनी जातात. म्हणटूच जो आमी वावर करता तो आमी दाखोवन वावर करचो न्हय. हांव 5 वर्सां मॅनेजर कसो आसलो एक इगोर्जीन आनी इस्कॉलाचो मॅनेजर कसो आसतना एक वस्तोरी येताली आपल्याचेर भुरग्यांची फी फारीक करूंक आनी 5 वर्सां ती आयली तेन्ना आपल्याच्या भुरग्यांची फी फारीक करता तेन्ना तेका गरीब भुरग्यांची फी फारीक करूंक वेताली. कोणाक गमो नासली, कोणाक खबर नासलोली. आनी हे भाशेन आयज आमी कोणाक गमो नासतना, खबर नासतना मानवतलीं मनशां जावंक, बरो मनीस म्हूण दाखोळ करूंक आमी सगलें आमचें जें कितें आमी करता सगलें ल्हानविकायेन आनी ओगेपणान आमी करुया. आमची व्हडली तुरतुरी आनी फुरफुरी आमी दाखोवचे न्हय, व्हडले मानाचे जागे आनी स्वात्यो आमी घेवंक आमी आवडेच्यो न्हय. आमकां फावो जाता तें घेवया, पूण अदीक ल्हानविकायेची आनी खालतेपणान आमचो वावर करूं. मारये भाशेन कोणाक पासून खबर ना मारया आसलोली वो नासलोली ती, पूण देवाचे नदरेक ती पडली आनी देखून देवाक ती मानवली जाली आनी देवाचे पुताची आवय ती तेणें तिका भाग तिका फावो जाली. आनी दुसरे सुवातेर आमी देवाक मानवतलीं जाल्यार आमच्या जिवितांत बऱ्यो कोन्यो करुया. जाता तितलें बरें करूंक वावरुया आनी जें बरें करता ताका तोखणाय मेळना जाल्यार आमी निराशी जावचें न्हय. जायतीं जाणां बरें करतात पूण तोखणाय मेळना तेन्ना निराशीपणान वेतात आनी जें कितें बरें करपाचें आसा तें सोडून दितात. म्हणटच बरें वावर करपाक आमकां तोखणायेची गरज ना. बरो वावर करपाक आमचो बरो वावर करीत रावया. रिवॉर्ड तो दितलो, देव दितलो आमकां. आमकां पद्माश्री न्हय, व्हडले व्हडले एवॉर्ड देव आमकां फावो करतलो, ताच्या राजान आमकां घेतलो. जो कोण बरो वावर करीत रावता ताका कांयच उणें जावचें ना. देवाचें बरेंपण आमकां देव दित रावतलो. म्हणटूच तुजे लागीं घडटा तो बरो वावर करीत राव आनी जो बरो वावर जागृत चाकरा भाशेन आपलो वावर करीत रावता ताका देव वाखाणटलो आनी आपल्याच्या राजान घेतलो. म्हणटूच आमचो बरो वावर करीत आमी रावया आनी मारये भाशेन आमी देवाक मानवतलीं भाग्योन आनी भोक्तिमोन मनशां जावंक वावरुया. उबी रावया. आमचो बाबाट आमी उचारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पितमीच्यार वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समवलो, आंकवा मरितायन सोलमलो, कोंसपला काल ताणें कोस असले, ताका कुसाद सोडलो, तो मेलवान ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मनांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, तुवें तावन जिवे आनी मेल्यांची मुसबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभी, भक्तांचो एकता, पातकांचें बोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचो आदार मागून आमच्यो गरजो ताचे फुड्यान दवरुया.
रुजाय सायबीण मोगाळ आवय याज्ञिकाची आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारये भाशेन जेजू संवसाराक दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमच्या दोयेन आयकून घे. रुजाय सायबिणी बोड समाजीक वावर करतल्यांची आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या योगदाना पासत बारी आनी मेहनतीन वावरूंक सरळ मोन तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. रुजाय सायबीण माय बुजवून कोश पिळा सुस्तल्यांची आमच्या पिढीबोंत भावा भयणांनी जेजूच्या कोश्टांचेर आपली नदर दवरून कोश्टां पिडेन जेजूचो आलाशिरो सोदूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. रुजाय सायबीण आलाशिरो आमच्या कुटुंबांनी आपल्या कुटुंबीक मागण्या अंतरसा वरवीं देवाच्या आश्रयाखाल रावून आपलो कुटुंब नाजारेतच्या पवित्र कुटुंबा सारको करूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. रुजाय सायबीण नमुनो ओकोण भावार्थाची आमी दर एकल्यान मारये भाशेन उक्त्या मोनान देवाच्या उतराक पाळो दिवन आमचें जिवीत जेजूच्या तत्वां आनी उतरां प्रमाणे बांदून हाडूंक बापा लागीं आमकां आदार मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्यो जोणेक एकल्याच्यो कास्यो गरजो आसात त्योय तुज्या हातान आमी घालता आनी आंकवार मारे भाशेन आमी तुका मानवतलीं जिवी जिवंक आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेल्यार गायन गावया. रुपें भांगार मागिनाय C30 पेज नंबर 41. C30 पेज नंबर 41. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सौर पदवीदारा देव बापाक मानदा दसणी जा म्हूण मागात.
हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनात खरी महिमेक आमच्या नाके शुभेच्छा सुरेस्पोर मानून घेऊ. बापा आंकवार मारेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळूंक आमचें जिवीत बदलूंक जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचें सवें आसूं. आमची काळ जावं बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळें सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझा सायबिणीक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटा तुका वोन दिता तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळूंक पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक पाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका 9व्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास 9व्या आनी सासनीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavataco good porgotuya Gesù melo, Gesù ci avanzarà, Gesù novian e tolo, Gesù melo.
Gesù meno, Gesù ci vuol salam, Gesù novian yetolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सगळ्यांची कास कास समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगो शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा अख्खे पिदुमेची विसालली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नरे आमच्या गोवडी बापा सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोरजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची तांच्या कुटुंबाची आमच्या जणेक एकल्याची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय बागेवन जुजे तेच्या पुतीच्या संगाती बागेवन दोन भुतां आनी सौर कांय तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वनराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थून दिर्घेबून गावुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देव आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाटान बोरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सटोय आनी सोर आकदांतनी वाटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दान म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजभर चलयता सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सोम्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंडार देवाक मानतोली आमी मनशां जावंक आमच्या काळजान येता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण चेका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या कालसान शेवताना गायन गावया ये तूं D12 पेज नंबर 53 D12 पेज नंबर 53 Kushalmona kazabobi Kurya posun kurya chevo Kushalmona kazabobi Kurya posun kurya chevo Yetu Jesu amche mode Sa sangka utor chibe Sabulikan din wasnicze Odmiacze on kotajcze Ikut tuce amce orpo Bapak pawoi amce busu Kushalmona kasamukti Kuya pusun kuya cebo 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 Yetu baba yetu boyni Jesu wangra kurbetoni Sumur pile Jivit sata pomola ce Tukas pedu soglia kazan Isti bozonat mea sotan Kushalmona kazamukti Kuya poson kuya cevo Kushalmona kasamukti Kuya poson kuya cebo Kushalmona kasamukti Kuya poson kuya cebo Kushalmona kasamukti Kuya poson kuya cebo Yetu baba yetu boyni Jesu wangra bosya ami Taning bosya tacha utra Bukit taning kudi rokta Iyak bosya deva chona Kazan bengon deva penya Kushalmona kasamukti Kuya poson kuya cebo Kushalmona kasamukti
आज आमचें दुसरें कलेक्शन आसतलें वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर SSVP वांगडी हें कलेक्शन करतात आपल्या गांवच्या भाव भयणां पासून. उबे रावया. प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण संतोश भरीत काळजान आमी परगोडटा. हे आमचे चळवळीचे गूट हांगा भोगतीन संभ्रमूंक आनी ते आंकवार मारेचे गुलोब मळ्यान भोगतीन नियाळूंक ह्या संवसारांत जेजूक ताचे संतोषांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटूं आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवान वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं मातशें बसूया. रुजाय सायबिणीचे परबी सोम्यार सगळ्यांक तुमकां पादविकार फादर जोफील आनी म्हज्या आनी सिस्टर्स आसात हांगासर तुमकां हुनूनीत परबी दिता आनी रुजाय सायबिणीच्या मजतीन देवाचो आशिर्वाद मागता. परबी पाठयता पयस पयस आसलेल्या आमच्या गांवच्या भावा भयणांक. आतां हे मीस जाल्या उपरांत तिसरें मीस आसतलें त्या उपरांत 10 वरांचेर परबेचें मीस. ह्या मिसार परबेच्या मिसार फादर लेनॉय डायस येजमानपण चलयतलो आनी देवाचें उतर परगडटलो. मिसा उपरांत पुरसां आसतलें. सांजचें मीस आसचें ना. आयज भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे आनी तसोच वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर आख्खे दुर्बळकायेचो दीस. आनी आयज दुसरें कलेक्शन करता SSVP वांगडी गांवच्या दुर्बळांचो उगडास करून उदारपणान तेंको दिवचो. आयज सांजचे 7:30 वाजता एक संगीताची सांज करूंक येवजिल्या. ही कार्यावळीक वो संगीत सांज घडोवन हाडटा. सगळ्यांनी हाजीर जावचें. आमचे पॅरीश कम्युनिटीच्या हाका टिकेटी काडून तुमचो आदार दिवचो. टिकेटीचें मोल 150 रुपया. हावजी आनी कॅन्टीन आसतलें. फाल्यां नोव्हेंबराचे 15 मेदाल मिलाग्रोसा सायबिणीची 7 मुर्त्यो भायर सरतात इगोजेच्या. सांजचे 5:30 वाजता प्रेयर सर्वीस आसतली. ते उपरांत आमी मागण्यांतल्यान ह्यो सायबीण भायर काडटल्यो. मागण्याच्या मनान फकत फामिलीच्या वांगड्यांनी एकठांय जावन ही भेट स्विकारची. मागणे तेच करून सायबिणी सांगाताक दीस सारुया. वेळ सांजचे 7 वाजता. आमच्या प्रोजेक्टा खातीर बॉक्सां पाठोवन दितल्यो. बुधवारा दीस 6:30 मिसार नोवेनाची मागणी. बुधवारा दीस नोव्हेंबराचे 7वें सिनियर सिटीजन पिलार पाद आग्नेलाच्या नोवेनाक वांटो घेवंक वेतात. मीस जातलें 9:15 वाजता. मिसांत वांटो घेवंक सोदतल्यांक नांवां ऑफिसांत दिवची. ब्रेस्तारा दीस बायबल स्टडी कोर्स पॅरेबल्स ऑफ जीजस 7 ते 8 वाजता. नोव्हेंबराचे 21 क्रिस्त रायाची परब क्रायस्ट द किंग. परबेचे मीस सांजचे 5:30 वाजता भायर मोनुमेंटाशी.
जातात आनी फेस्ताचे मिसांत वांटो घेवचो. फुडल्या आयताराक डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल घडोवन हाडटात इयर ऑफ द बायबल हांचो शेवटाक समरोम दबाजीक मीस कारांजाले इगोजीन सांचे 4:30 वाजता. तुमकां आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराचे 24 सेंट सान फ्रांसीस शावेराचे नोवेन सुरू जाता. नोवेनाच्या साकोळ्याच्या 6 वरांचे मिसा नोवेनाच्या सकाळच्या 6 वरांचेर मिसाक वचपाक भास आसतली सकाळीं 5 वाजता. नोव्हेंबराचे 27 शेनवारा दीस तालिगांव फिरगोज ओल्ड गोवा सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाक वेतात. नोवेनाचे मीस 8 वाजता. बसीची वेवस्था करूंक नांवां एकदम गरजेची. उपकार करून नांवां दियात आनी नांवां दिता आसतना 100 रुपया फारीक करचे. नातालांच्या सोम्यार क्रिसमस बाजार करूंक आमचे आवडे. 3 दीस हो क्रिसमस बाजार आमच्या लो ग्रावंड हॉलान हांगासर जातलो. तुमचो तेंको ह्या वावराक दिवचो म्हूण मागता. नातालांच्या सोम्या तालिगांवचो पोरजोड आमच्या फिरगोज पत्र उजवाडाक हाडटा. आर्टिकल्स तशें एडवर्टिजमेंट ऑफिसान जेनिफरा लागीं दिवचे वो इमेलीन पाठोवचे. कम्युनिटी सेंटराचो मेन समुदाय हॉल हाचो वावर उरला तो आमी हातान घेवंक सोदता. सुमार 2 crore अदमास केला. एअर कंडिशन, लायट, स्टेज सेटींग, रुफींग आदी. तुमचो तेंको दिवचो म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं. एपिल्स तशें कॅन्टीन दुडू उपकार करून ऑफिसान हाडून दिवचे. ह्या पोरबेक आदार दितल्यांक सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी जायतो आदार फावो जाला. मॉर्गन, वेगस, डॉमिनीक, वेलिंग्टन, जेनिफर जायतो आदार दिला. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयल्या मिसार नायराले मार्टिन्स आनी पाद्री बाट, दुसऱ्या मिसार माशेलाले मरोड आनी सांचे PPC वांगडी. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया रुचारी सायबिणी T21 पेज नंबर 213. Ci askaring tu Somiang amkan dosa baru Besaukan kita korabya Sokos tati sodat sniba Besaukan kita korabya Sokos tati rika Rosari Tuci uskut pergi Kota diki mayamka Tu jadiran sama soda Rusari say bini Ami tuci uskut pergi Kota diki mayamka Tu jadiran